शिरोड्यात काही वाटून उडोवपी घडणूक घडली। अनैतिक संबंध आशिल्ल्या दुबाव वयल्यान गोवान बायलेचे तकरेर फातर घालून तिचो खून केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चेतन गांवकर आनी हेमा गांवकर तळपण शिरोडा नव्या घरांत रावताली। चेतन जिल्लोधिकारी कार्यालयात काम करतात जाल्यार ताची घरकान्न फार्मागुडी शाळेत शिक्षिका आशिल्ली। दोगांय मदीं सदींच वाद जातालो। शेनवाराय तांच्या मदीं बरोच वाद जाल्लो। रागाच्या भरात चेतनान एक फातर हाडून हेमाच्या तकरेर घालो। ताका आपूण खून केलो हें कळटाच तो रोखडोच पुलीस स्टेशनार पावलो आनी पुलिसांक शरण गेलो। ताणें हो खून कित्याक केलो हाची म्हायती पुलिसांक दिली। उपरांत पुलिसांनी आनी फॉरेन्सीक पंगडान घडणूक थळ वचून कुडीचो पंचनामो केलो। ही घडणूक सुमार 6 ते 6:30 वरांचेर घडली। खुनाच्या वेळार ताचो 3 वर्सांचो पूत घरांत नाशिल्लो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। शिरवाडा शिरोडा हांगा शेनवारा सांजचो चेतन गांवकर हो जो एडिशनल कलेक्टर फोंडा हे ऑफिसान काम करपी चेतन गांवकर हेणे आपले बायलेक हेमा गांवकर हिच्या तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो। मर्डर केल्या नंतर हो चेतन गांवकर फोंडा पुलिसाक वचून सरेंडर जालो। तेणे दिल्ल्या म्हायतीनुसार आनी पुलिसांनी तेजी जबानी घेतल्यानुसार पुलिसांक अशें कळोन येयलें की तेका चेतन गांवकराक आपले बायल हेमा गांवकर हिच्या अफेर आशिल्ल्याचो संशय आशिल्लो आनी त्या कारणान तेजो खून केलो। गेल्या कांय म्हयन्या पासून दोगां मदीं वाद जातालो आनी कांय दिसां पयलीं तेंच्यांनी दोगांनी डिवोर्स घेवपाचो निर्णय घेतलेलो। पूण काल अचानक तेंचे भितर दोगांचे भितर जी झगडी दंपर जाली तेचो सांजचे म्हणल्यार तेंचो शेवट मर्डर जालो आनी फोंडा पुलीस PI विजयनाथ कवळेकर आनी तेंच्या स्टाफान तेंच्या घरां वचून हें केल्लो आसा, पंचनामा केल्लो आसा। त्याच बरोबर फॉरेन्सीक स्टाफानूय वचून पंचनामा राती लेट पर्यंत केल्लो आसा। सद्याक फोंडा पुलिसांनी चेतन गांवकर हेका अरेस्ट केल्लो आसा। त्याच बरोबर हेमा गांवकर हिचे भाव सागर गावडे यांनी चेतन गावडेचेर मर्डर केल्ल्या प्रकरणाची केस रजिस्टर केल्ली आसा फोंडा पुलिसांनी। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।